येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेख पळ्याचे हेडलाईन्स. उसगांव रस्त्या कुशीक जाला अतिक्रमण, येरादारीत आडमेळी, थळाव्यांक पडला भय. गोंयांत पर्यटकांची संख्या जावपाक लागला उणी, हाचो फटको बसला शेक ओनरांक. तशेंच इन्फ्लुएन्सर गोंयचें नांव करतात पेड्ड्यार, हाचेर जावची कडक कारवाय, शेक ओनरांची मागणी. वास्कोकारांचे थाराव जायत आसा मंजूर, पूण अस्तित्वात त्यो गजाली जायनाशिल्ल्यान समाज वावुरप्यांनी उक्तायली खर तिडक, पालिकेक धरले धारेर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. न्यायालयान हालींच आपल्या आदेशांत मुखेल रस्त्यावयली अतिक्रमणां कुशीक काडपाचे निर्देश दिल्यात. हे फाटभुंयेर पंचायत आनी PWDन उसगांव रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या अतिक्रमणाची पळोवणी करची, तांकां शिफ्ट करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. उसगांव PDA मार्केट जे आसा त्या मार्केटाक लोक जे बसतात ते सांज जाली लेट इवनिंग जाले की ते रस्त्यार येवन बसतात. लोकांनी एकूच भंय केला कितें जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार सगळे लोक चिड्डून वयतले, कित्याक जे घेवन बसतात वेंडर जे आसात ते नुस्त्या घेवन बसतात, फ्रूट घेवन बसतात, सगळी वस्तू घेवन ते रस्त्यार घेवन बसतात आनी लोकांक इतले त्रास जाता की मोटरसायकल दवरपाक मेळना. आनी जर दुसरी वटेन गाडी जर आयली आनी गाडयेचो ब्रेक फेल जालो जाल्यार हे लोक सगळे एक्सिडेंट जावन मरतले अशें लोकांनी भंय केल्लो आसा. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हांकां त्यांची बंदोबस्त कितें तरी करचो अशें तांची पंचायती कडेन मागणी आसा. सांजवेळा उपरांत PDA मार्केटांत बशिल्ले विक्रेते आपले सामान, भाजीपालो, नुस्तें घेवन ते विकपा खातीर रस्त्या कुशीक येतात, पूण हाका लागून येरादारीच्या प्रवाहांत आडमेळी येतात. ह्या अतिक्रमणांक लागून अपघात जावपाची भिरांत थळाव्यांक जाल्या. आमकां हे वेंडर जे आसा जेन्ना बसता म्हणून रस्त्या सायडीक जेन्ना कंप्लेन आयली तेन्ना आमी एक जॉयंट मिटींग घेतली. हे जर वेंडर जे आसा ते रस्त्या कुशीक किंवा रस्त्या सायडीक जर बसले जाल्यार एक म्हणजे एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा आनी तेका लागून कोणाचो ना कोणाचो बळी जावंक वचूंक शकता. शिवाय ट्राफिकाक अडचण जाता, त्या सायडीन लोकांक येतल्या वयतल्याक अडचण जाता. ह्या संबंधी डिसिजन आमी घेतलें की रस्त्यार कोणाक बसोवंक दिवप ना, सायडीक बसोवंक दिवप ना. जे नुस्तेकार जे बसता रस्ते सायडीक तांकां काडून मार्केटान घालप म्हणून, जे वेंडर जे बाकीचे जे आसा तांकां बी भितर घालप म्हणून. आनी त्या खातीर आमी सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी सायड इन्स्पेक्शनान अशें ठरलें की तुमकां जे सायडीक पार्किंग जाय ते सायडीक तुमी पार्किंग करा आनी रस्त्याची एक सायड जी आसा ती नॉन पार्किंग करात आनी रस्त्याची एक सायड आसा ती ओपन दवरात म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी बोर्ड लायले. पूण कालांतरांनी कितें जालें, कालांतरांनी एरे म्हाज्या मागल्या तेंच जालें, परते बी ते बसपाक लागले. RTO कडेन ह्या संबंधी आमी तेन्ना डिस्कशन केलें. ते कितें म्हणटा की ह्यो गाडयांनी जे नुस्तें हाडटा ते गाडयांनी नुस्तें हाडपाक तांकां अलावड ना आनी हे जर आमकां जर मेळ्ळें आनी तुमच्या कंप्लेनी प्रमाणे जर हें जालें जाल्यार तांकां 25,000 रुपया पण फायन आसा की रस्त्या सायडीक तांकां बसपाक किंवा रस्त्याचेर तांकां उबें रावपाक अलावड करचें न्ही म्हणून. आतां मार्केटाक वयता आसतना आमी दुसरी सायडीन बोर्ड लायल्ले आसा. एके सायडीन लायल्ले आसा की स्कुटरी थंय मार्केटाच्या PDA मार्केटाच्या फुडल्या वाटेन पार्क करच्यो म्हणून स्कुटरीक 2 व्हिलराक बोर्ड लायल्लो आसा. फुडें गेल्या नंतर थंय व्हेहिकल आहा ते पार्क करपाक म्हणून ते थंय हे लायल्लो आसा, बोर्ड लायल्लो आसा. आनी एक सायड जी आसा ती नो. खबर चलय कितलेशे दीस जाले PDA मार्केट म्हणून गाजता. आतां PDA मार्केटाचे सगळे जे वेंडर आसा, फीश वेंडर किंवा भाजीकार वेंडर, हेंच्यांनी आतां कितें केलें आसा, सो येवन रस्त्यार बसपाची मेन हेजेर रस्त्यार बसपाची सुरवात केली. ताका लागून कितें जाला सगळेच कडेन कंजेस्टेड जाता. तूं सांजचो तिस्क उसगांव वाठार म्हटल्यार सामको गजबजलेलो आसा. फाटल्या दिसांनी सरपंच बाबा रामनाथ डांगे यांनी इनिशिएटीव घेवन
हांगासर हें लायलें कितें नो पार्किंग येयलें आनी हांकां सिस्टमॅटीक भितर येयले. पूण काही दीस म्हणना हे तेंच्यांनी भितर रावले. पूण आतां हे सगळे परत येवन रस्त्यार बसलेल्या कारणान परत हांगा कंजेस्टेड जाता आनी हे भाज्येकार कोणा कडेन झगडटा, कितें गाडयेवाल्या कडेन झगडटा आनी अशें आसा वचपाक सुद्दां वाट ना. सगळ्यो क्रेटी बी सामक्यो रस्त्यार हाडून दवरलेले आसा आनी ताका लागून सामकें कंजेस्टेड जाला. आनी हातून एक बारीक सारीक एक्सिडेंट जातलो तेन्ना लोक खंयची हे जागा जातली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. इन्फ्लुएन्सर्स गोंयचें नांव पिड्ड्यार करपाक सोदतात. हाजेर कारवाय जावपाक जाय अशें शेक ओनरांनी मागला. गोंय राज्यान पर्यटकांची संख्या उणी जावपाक लागला. हाजो फटको शेक ओनरांक बसला. आमी सुवात नितळ करपाक जाय जाल्यारूच पर्यटक येतले, आमदार मायकल लोबोन सांगले. आयज आमी पळयतात की दर्या देगांचेर लोक गुटखा पान खावन थुकतात. हे नितळ जाल्यारच पर्यटक गोंयांत पळोवपाक मेळटले. दर्यादेग वाठारांत गुटखा विकपाचेर म्हजो विरोध आसा, आमदार मायकल लोबोन सांगले. जर तर गव्हर्नमेंट हेचेर कारवाई करता गुटखा बॅन करपाची, आता बीच डेस्टिनेशनाक जर तर गुटखा बॅन करिना जाल्यार तुका खाली रोड तांबडे दिसतले, तुका ओंट्यो तांबडे दिसतल्यो, बीचार जी व्हायट सँड आहा ती तांबडी दिसतली. तुमी वचोन पळया हांव कितें उलयता रॉंग आहा जाल्यार सांग मागीर. सो हेचेर प्रेशर येतलो. जे कोण गुटखा कंपनीचे ओनर आहा ते प्रेशर हाडटले, गोंयसून आपलो प्रेशर हाडटले की आपलो सेल बंद जावंक पारना. सो हे आता तुम्ही वचून बारीक बाजारान मेन रोडार पळया, बीच रोडार पळया, बिचाच्या सकला देंवता थिंगा पळया, वयर चडटा थिंगा पळया, साली गुटखाचे सारकी पॅकेटां दिसतात. आय एम नॉट against any business over there. I am against the sale of gutka in the coastal belt. It is next to impossible that you can buy or sell gutka in the coastal belt where you are saying that you are attracting 5-star tourism. Video. They said आता इंडस्ट्री भायले म्हणजे कितें, आता कोण एकलो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें हॉटेल घालता तो भायलोच जालो ना. तेणे येवन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केले, आमचे गोंयकार भितर कामाक लागले. कितें हा फरक पडटा? काय फरक पडना. ताज कितें हिंगा सरले, ताज बी भायलेच ना, बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. So anybody is welcome to start good business in our state, which will create green and clean employment. See, industry जे हा polluting industry हिंगा उपकारना. बरी इंडस्ट्री तर कोण हाडटा रिलेटेड टू टुरिझम सेक्टर. तर एम्युजमेंट पार्काची गरज आहा गोंयांत. एम्युजमेंट पार्क म्हणटा ते प्रत्येक बरे डेस्टिनेशनाचेर आहा. आता एम्युजमेंट पार्क खूब भाशेनी चेंज जायत गेलो. होच एम्युजमेंट पार्क गोंयांत येयत जाल्यार त्या जाग्यार उणे 5,000 लोक दिसाक वयतले, त्या जाग्यार वयतले. सो डेस्टिनेशन जो आमी म्हणटा 3 डे डेस्टिनेशन जे ट्युरिस्ट येता ते 4 दिसांक येतले. सो एक दीस एक्स्ट्रा रावता पळय ते आमचे लोकलूच लोक जोडटले म्हणजे. फायनली ट्युरिझम इज फॉर हूम? ट्युरिझम इज फर्स्ट फॉर द लोकल्स ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. सगळे म्हणटा की गोंयांत ट्युरिस्ट लेस आहा, बट कित्याक लागून लेस आहा? जशें जॉनान सांगलां, सोशियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स has given us negative publicity due to some reason best known to them, and we request the government of Goa to take action against these all influencers who are giving bad publicity to Goa. अखिल गोय शेक असोसिएशन आणि पर्यटन संचालक हांचे मदीं जाल्ले बसकेंत सगळ्या भागधारकांक दीर्घकालीन फायद्या खातीर बऱ्या वेवसाय पद्दतींची खात्री करताना आमच्या पर्यटकांक खरो गोंयचो अणभव दिवपा खातीर शेक धनी आणि गोंय पर्यटन हांचे मदले सहकार्य घटमूट करपाक जाय, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. कोर्टात जशी तारीख पे तारीख मेळटा तशेंच वास्कोकारांच्या थारावांचेर थाराव मंजूर जायत आसात, पूण अस्तित्वात त्यो गजाली जाल्ल्यो दिश्टीच पडनात.
परिशदेत परतून आश्वासनां दिवन लेगीत कितलेशेच गंभीर नागरी प्रस्न सुटावे जावंक नाशिल्ल्यान समाज वावुरप्यांनी खर तिडक उक्तायत पालिका मंडळाचेर उतरांचे फार पेटयले. मुरगांव पालिका मंडळान काळा प्रमाण सन्मत केल्ल्या शेकड्यांनी थारावांचेर कृती करपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप करून वास्कोचे समाज वावुरपी नजीर खानान मुरगांव पालिका मंडळाचेर खर टिका केली. थाराव पुराय जायनात आनी लोकांक गरज आसा ती म्हळ्यार कामाच्या कृतीची, ते लेगीत दिश्टी पडना अशें सांगून तांणी नगरपालिकेच्या जापसालदारकेचेर खर टिका केली. कामांचेर कृती उशीर करपाचे डावपेच बंद करून वास्कोकारांच्या बऱ्या खातीर निकाल दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन खानान अधिकाऱ्यांक केलें. म्युनिसिपालिटीनी बजेटाची मिटींग कॉल केल्ले विथ ऑल द कावन्सिलर and that meeting was totally for the budget section. ते बजेटाचे सायडीक दवरून हेंच्यांनी कितें केलें इश्यू दीपकान आनी अदर कावन्सिलर टेकन द इश्यू ऑफ MPA gate which was erected in Baina. So budget सायडीक दवरून हेंच्यांनी MPA घेतले आनी meeting was totally mess. आयज हेंच्यांनी इश्यू केल्ले ओके दॅट इश्यू संकल्पान विथ द लोकल इश्यू घेतले, दाजीन विथ लोकल इश्यू घेतले, दीपकान विथ लोकल इश्यू घेतले आनी दाजीन सम सिटीजन ऑफ वास्को घेवन CMाक गेल्लो आनी CMान एश्युरन्स दिले की बाबा ना हे MPT गेट बंद जावचे ना. दॅट एश्युरन्स थिंगा दवरून हे दीपकान कितें केलें बजेट सेशनाचे MPT गेटाचे इश्यू हाडले आनी ताका रेजोल्युशन पास करपाक लायलें आनी दॅट रेजोल्युशन इज 999. आतां 1,000 रेजोल्युशन पास जावपाक वास्को म्युनिसिपालिटी कितें रेजोल्युशन खूब आसा ते हांवें कावंट केलें तर 999 मेळ्ळे. 1,000 नेक्स्ट रेजोल्युशन वील बी कंप्लिटींग 1,000. सो रेजोल्युशन कितें आसलें दीपकान टेबल दवरून आमकां गव्हर्मेंट लागना, आमकां गव्हर्मेंट लागना, आमकां कांय ना, आमी लोकल बॉडी एज अ म्युनिसिपालिटी वी हॅव रायट रेजोल्युशन पास करून आमी ते MPTचे गेट मोडपाचे. म्हणल्यार तुमचे गव्हर्मेंट तुमचे आसा, सेंट्रल तुमचे आसा, म्युनिसिपालिटी तुमची आसा. CMान आमचो CM एश्युरन्स दिलो की MPT गेट बंद जावचे ना म्हणून पब्लिकाक एश्युरन्स दिले ऑन रेकॉर्ड. सो हांव दीपकाक सांगता दीपक डोंट गेट एग्रेसिव्ह. कितें तूं रेजोल्युशन पास करता, कितें तूं इश्यू घेता ते इम्प्लिमेंट करून दाखय. लोक वीट आयला तुमचे ते म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलराक लोक विश्वास सोडला. आता सेकंड तेन्नाच इश्यू दीपक नायक वॉर्ड नंबर कावन्सिलर 5 तेणें कितें केलें सडनली अरे हांवें ते पोलाचे इश्यू केले. तुमी कितें पोलाचे इश्यू तुमी 8 कावन्सिलर MPA चेअरमॅना कडेन गेल्ले लिव्हिंग MLA असायड एंड 1 कावन्सिलर आनी तुमी सांगलेले पब्लिकाक 15 दिसान चेअरमॅन आमकां बरो एक 15 पॉयंट प्रोग्राम दितलो अगेन्स्ट द कोर हाव टू प्रोटेक्ट द पोल्युशन. ते कितें जालें रे 8 जाण तुमी गेल्ले तुमचे बॅगां आयले का तोंड धापले तुमचे. तूं सडनली म्युनिसिपालिटी येता आनी इश्यू काडटा. अरे तुमचे ते 15 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें MP चेअरमॅन तुमकां एक मेमोरंडम दिवपाक जाय तें कितें जालें तेजे इश्यूचें कितें जालें कांयच ना. तूं गेला मागीर MLA आमचो विथ 1 कावन्सिलर तेणें बी सेम पब्लिकाक सांगलें ना आमकां चेअरमॅना एश्युरन्स दिला की आमी कितें तरी करतले अगेन्स्ट द पोल्युशन. आयज पर्यंत जावना. तुम्ही MPT घेटीचे पडल्यानूच कित्याक कळना वॉट हॅपन टू द MPT ग्राउंड. वॉट तो ग्राउंड मिसयूज जाला का CSFन आपल्याची कॅन्टीन घातला तिने ते सबसिडायज रेटीन सामान विकता तिने ते झाडे रोयल्या माड रोयल्या. इट हॅज बीन मेड इनटू अ पर्सनल प्रॉपर्टी. द ग्राउंड जस्ट गिवन टू देम फॉर मेंटेनन्स इट्स बिकम अ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड अ हावसिंग कॉम्प्लेक्स फॉर द CSF. हाजेर तुमी कित्याक पावले. सो वॉच कावन्सिलर न्हू पास्ट कावन्सिलर ऑल्सो दे जस्ट काम नजरान म्हणटा त्या भाशेन ते फक्त रेजोल्युशन घेतात. देर इज नो इम्प्लिमेंटेशन. देर आर ओनली वर्ड्स नो एक्शन. इट्स टायम वास्कोकारांनी हे पळय परतून 30 वर्सां 25 वर्सां 10 वर्सां निवडून येतालीं तांकां घर घालपाचें. न्यू मनशां काडा ते कांय करनाका फुडलीं 5 वर्सां पूण आमकां घर घालता. नॉट अ सिंगल कावन्सिलर इज गुड. ते व्हडली उलयता पूण तांची इम्प्लिमेंटेशन कांयच ना. तांच्या वॉर्डानूच कितली तरी कामां आसा अशीच पडलेलीं आहा. स्वच्छ भारत म्हणून एक नांव दिल्लें मोदी आयिल्ले तेन्ना आनी आमची ती गेल्ली गव्हर्नर वास्को येवन तुमी पडयले आसतले ती त्रासार क्लीन जागा ती सान मारून गेली
थंयच उरलो पूण तिणें सांग मारली क्लीन जागा तिणें सांग मारली ते भाशेन वाड्यांनी आतां गार्बेज डंप चालू केल्या इन द नेम ऑफ गार्बेज कलेक्शन तें कलेक्शन थंयच उरता तें क्लीन जायना तें सड्यार पावना सो एवरी वॉर्ड हॅज बिकम ए गार्बेज. गोवा 365 खातीर हिरुमाले मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. वक्फ आनी हेर विधेयकांक लागून गोंयचे एसटी आरक्षण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर जावंक नाशिल्ल्याचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन पत्रकार परिशदेंत सांगिल्ले. हो विशय धारेर धरत तृणमूल काँग्रेसीन सरकाराक उजरावन काडले. एसटी समाजाची सरकाराक पडिल्ले ना अशें म्हणत तृणमूल काँग्रेसीचो राष्ट्रीय प्रवक्तो राजन डिमेलोन खर टिका केली. The ST community in Goa is at 12%. 12% is not a small number. It is a demand, and the Goa government itself has put up a proposal. And earlier a panel was supposed to be asked by the Goa government, asked them, they rejected it. Now what does this message go? The BJP is on record to say that they could not bring the bill in this session. The Rajya Sabha MP is on record. The Lok Sabha MP, a union minister, is on record to say that they could not bring this in parliament because there were other bills which is more important than the ST bill which is meant for Goa. What is the message? The message is loud and clear that they do not care for the ST. Now, we know in Goa what is happening. The BJP leaders are moving from different parties having the double engine sarkar, asking for a caste census so that the downtrodden and all are raised up. But no, this is a government that is meant for the higher class, not for the poor to come up. The question what we are trying to make is AITC is going to fight for this cause and we'll see that if it does not get the AITC, the ST bill in this parliament session, we will definitely see that it is raised very vigorously in parliament and get the ST. They are on record to say that nobody is objecting to this bill. So why are you keeping it in the only people who are objecting to the bill is the central government of the BJP. Future is only AITC. We will see that we meet the people, we will take up the issues and we will see that people are attracted towards us because people have lost confidence in the opposition. You know it better. Now if I say that, you say I am attacking the Congress. We don't know how the Congress has treated the people. No, in future, we have to talk about them against. The people are talking against them. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा 365चो कॅमेरो परत एक फावट कुंकळे ग्राउंडार पातळिल्लो काळोख उजवाडाक हाडटा. कोट्टींनी दुडू मोडून कुंकळेच्या फुटबॉल ग्राउंडाची दुरुस्ती चल्ल्या अशें थळाव्या आमदारान सांगिल्लें. पूण ह्या ग्राउंडाक लागिल्लें गिराण अजून सुटना. ग्राउंडा कुशीकच उजवाड दिवपी हायमास दिवे स्वताच काळखात स्वताक सासपितात. जाल्यार हो प्रस्न वेगळेच चडीक लागतलो आमदारान आश्वासन दिलां. पळयात रमेश नायक रावताचो फॉलोअप रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळेच्या फुटबॉल ग्रावंडाचेर आसात आनीक आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जे हेलिकॉप्टराचे जे पंखे आसात हे कशे हांगा सकयल लांबून दवरले ते तुमकां आमी हेचे पयलीं दाखयल्ले आनी आज हेचेच फॉलोअप म्हण आज आमी हांगा परते कडेन आसात. आनीक हे जे पंखे आसात हेलिकॉप्टराचे हे कितलींशीं वर्सां जालीं अशेंच आसात. आमी डेवलॉपमेंट करतात पूण तो कसलो डेवलॉपमेंट हो मेंटेनन्स नासलो डेवलॉपमेंट आनी हेजे खातीर जनतेचो पयसो अशें करून विद्वास सावन गेले कडेन आसा आनीक चणी सुद्दां खाल्या तुगे पोटा लागता पूण हे पयशे जे चण्याक वता सुद्दां जाल्यार ते खाल्या कोणाकय पचपाना आनी पोटूय भरपाना. आनी हे ऑथॉरिटीन कितें करून दवरलें तें तुमी पळयात.
हे जे हेलिकॉप्टराचे पंखे आतां सकयल देंवन दवरले कडेन आनी कितलीशे 2 हाय मास्क आसा हांगा, दोनी हाय मास्काचे तशें जाले कडेन आसा आनी हांगा वॉकिंग करपाक येता तांकां खूब त्रास जाताले आनी हेजे खातीर ह्या गोट्स जेन्ना स्थानीक MLA जो युरी आलेमा आसा हेका जेन्ना सांगले त्या टायमार तेणें सद्याक टेम्पररी म्हणून हांगा पोल घातले आनीक लायट चालू करून दिली कित्याक म्हळ्यार लोक वॉकिंग करपाक येताले तांकां खूब त्रास जाताले आनीक तेजे खातीर तेणी ही सोय सद्याक करून दिली आनीक त्याच बरोबर तेणी आज सांगले कडेन आसा की ह्या हेजेर व्हडले जे स्टेडियमाचेर मास्क बसोवपाचे आसात तेय मास्क आतां आमी बसोवपाचे आसात आनीक कांय दिसांनी तेय बसयतले आनीक हेजे मेंटेनन्स जे आसा तेय उरता म्हणून ह्यो फ्लड लायटी आसात ह्यो बसोवपाच्या ह्या ग्रावंडार ताकी ह्या ग्रावंडार सुद्दां भुरग्यांक रातीन सुद्दां खेळपाक मेळटले अशें तेणें सांगले कडेन आसा. आतां हे पयशे यूज केले म्हणून तेजे मेंटेनन्स जावपा जाय आनी हे मेंटेनन्स जाल्यार हे सारकें उरता ना जालें जाल्यार हेजे भशेन चण्यांक कोताक हे सगळे पयशे अशे वतले म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन सरकारान हे जर आमी काडून उडोवचे आनीक हांगा दुसरी बसोवची म्हणून मागतात. Now, exactly, that is what ground Kellop, they belongs to the Sports Authority of Goa. SAG under ते आहे आणि थिंगा सगळे ह्यो लायट आमी चेंज करून दिल्ले. आता आमी आनीकूय थिंगा फ्लड लायट घालपाक चारूय जाग्यार कुंकोळ्ळी मतदारसंघात चारूय तेजेर फ्लड लायट घालपाक एक प्रपोजल घातलेलो आहा. दुसरें आमी सिक्स आर्म पोल थिंगा लोकांक चलोंक भितर सरपाक जेन्ना ग्रावंडाक कुंकोळच्या गांव थिंगाय त्रास जाता हे 6 आर्मूय आनी एक 10 दिसांनी आमी हेजे इनॉग्रेशन करतले. सो म्हाका दिसता ह्या वर्साक आमच्या मतदारसंघात कितलीशीं कामां जातलीं जी 2 वर्सां 1.5 वर्सां म्हाका दिसता आमी जी कामां मुखार घातलेली खास करून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत आय एम कॉन्फिडंट की जे 10 वर्सां इनजस्टीस जाल्लो आमच्या कुंकोळकाराचे आनी आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांचेर that they will see definitely a lot of development in our constituency. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. शुक्रारा विखुरिल्लो पावस परतून पडटलो. बंगालच्या उपसागराचेर आशिल्ले ते चक्रीवादळ अजूनय बळिश्ट जायत आसा. कांय कडेन गडगड्याचो पावस पडपाची शक्यताय आसा पूण IMDन अजून हवामानाची कसली शिटकावणी दिवंक ना. मळबांत कुपा दाटतली. IMDन चडावत आणि उणें तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरपाचो अदमास दिला. आर्द्रता वाडिल्ल्यान गरमी वाडटली. शुक्रारा विखुरिल्ल्या पावसाची नोंद. बंगालच्या उपसागरार चक्रीवादळ सक्रिय. शेनवारा पावस पडपाची शक्यताय. कांय कडेन गडगडाचो पडटलो पावस. IMDन अलर्ट दिवंक ना. तापमान 35 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या हेच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.